सर लास्ट डे ऑफ व्यवस्थित झालेले सगळ्या लोकांनी आपापले विषय मांडले. सरकारांनी योग्य तरेन लोकांकडे पावपाचो प्रयत्न एक एक स्कीम मुख्यमंत्र्यांनी केल्ले आसा. बरी गोष्ट जातले, लोकांक बेनिफीट गावतले. पॅटर्न तुमकां एक्सप्लेनेशन दिवपाक जाय न्ही. मंत्री आसले तूं सरकार चलयता जाल्यार प्रत्येकाक एक्सप्लेनेशन दिवपाची गरज आसा. लोकांक बी कळपाक जाय की पयलीं कितें कशें आशिल्लें आनी आतां कशें कितें फुडें वयता. नाल्यार कितें जालां केन्ना केन्ना मिसरिप्रेझेंट जाता फॅक्ट. सो इट इज इम्पॉर्टंट एज अ फोरम दॅट यू आर एबल टू एक्सप्रेस वॉट एवर यू वॉन्ट टू एक्सप्रेस. How has been all the portfolio, especially when you talk about this? Okay, but lots we have to also ensure that whatever we hear and whatever is discussed on the floor, that you need to see that you implement it also in a particular manner. It's important. Even health sector, sir. हेल्थ सेक्टर Because you said lot of सगळीकडे things- लोकांचो हृदयाकडलो एकदम क्लोज सब्जेक्ट तो हेल्थाचो. आता प्रत्येक मनीस म्हणटा यू कॅनॉट टेक इट एज अ क्रिटिकल नेगेटिव्ह क्रिटिसिजम. यू हॅव टू इम्प्रूव्ह. वी हॅव टू इम्प्रूव्ह. आय विल मेक शुअर दॅट वी डू इट. टेक चीफ मिनिस्टर्स हेल्प अँड डील विथ एव्हरी सिच्युएशन प्रॉपरली. सर असले तुम्ही कॉन्ट्रॅक्ट जॉब घेवप सारखे कशें दिसता ते क्रुशियल इशू आसता. सिस्टम गोंयानूच ना, बाकीच्या राज्यान बी आहा. तूं कितें नवें सिस्टम इनोवेट करिना. जे कितें ताबडतोब लागता ते तुका घेवचेच पडटा. हॉस्पिटल चलतले कशें, बाकी पोस्ट मागीर योग्य तरेन ते भरतले ते कशें दिता ते सिस्टमूच आहा न्ही. ते सिस्टम तशें केलें ते स्टाफ सिलेक्शन काय कितें आहा. आमचे प्रत्येकाचे वेगवेगळे विचार आहा. पूण त्या बरोबर आतां जे कितें आमकां सँक्शन केलें वयता ते हॉस्पिटलांत चलोवपाक आमकां प्रयत्न करपाक जाय न्ही. आनी आमी गोंय राज्यान वेगळें कितें करिना आनी बाकीच्या राज्यान बी तशीच सिस्टम आहा. आनी हे एकूच सरकाराचे इतले व्हडल्या प्रमाणान आमी आयज लोकांक टेम्पररी स्टेटस दिवन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आसूं, अर्बन डेव्हलपमेंट डिपार्टमेंट, जे लोकांक केन्ना आपल्या हेजेन विचारानूच नाशिल्लें की आपल्या लायफ टायमान हें जातलें म्हणून. खुबशीं सरकारां येवन गेली पूण ह्या सरकारान केलें न्ही. प्रत्येक गोष्ट केलें वयता. प्लस जे कॉन्ट्रॅक्च्युअल लोक जे आहा ते मुख्यमंत्रीन ऑलरेडी फ्लोर ऑफ द हावजार सांगलेलें आसा की आमी तेंचेर बी आमी योग्य तरेचे आमी सोल्युशन काडटले. म्हणजे ते इतल्या वर्सां काम करून योग्य तरेन ते फुडें वचपाक जाय करपाक जाय करतले सर. Is there no pressure on JMC because There is. We have lots of things to be done. I will sit with Honorable Chief Minister after the session is over. Minute we are back, and there's so many things in discipline onwards to dealing with patients, people, and we'll keep a dashboard so that everybody can send an email. Exactly, every patient can reach out to me in a different way, and even reach out to the Chief Minister. Whatever it is, both of us are part of one team. We need to see that the people and everything, and with evidence they can send it to us. We can act accordingly. It is much better, I think, rather than me unnecessarily going and media reporting it in a negative way. It's important that we deal with the patients in a very personal manner because patients ultimately are poor people. Even नितेश राणेन म्हाका पयर फोन केल्लो, तो बी येवपाचो आहा. एक नोडल ऑफिस जाता, तेंचे इन्शुरन्स इज कवरिंग ऑल द पेशंट्स कमिंग फ्रॉम देर. सो आय एम जस्ट मेकिंग इट व्हेरी क्लियर. आनी आमच्या गोंया राज्यान आमी स्कीम धाडलेली आसा. त्या लोकां कडेन आमी डॅशबोर्ड आनी एक वेगळे तरेचो हेल्पलायन आनी ईमेल आनी व्हॉट्सएप नंबर आमी दितले ओनली डेडिकेटेड फॉर रजिस्टर्ड विथ रेफरन्स टू रजिस्टर्ड पेशंट्स ऑफ गोवा मेडिकल कॉलेज सो दॅट वी गेट अपडेट एक्झॅक्टली वॉट इज हॅपनिंग इन एव्हरी वॉर्ड, वॉट इज गोईंग ऑन. आनी सीसीटीव्ही कव्हरेज सगळीकडे आमी ऑलरेडी 5 मूव केल्या. ऑटोमॅटिकली आमकां कळटलें कॅज्युअलिटी पासून प्रत्येक एरिया प्रत्येक वॉर्ड सगळीकडे मॉनिटरिंग केलें वयता. करचेच पडलें करूंकच जाय.